and distinguished colleagues. It is my pleasure to welcome all here today for the inauguration of the most demanded and awaited government hospital of Tuen. As we gather here, we come together with a shared purpose and a common goal, that is the development of Goa. On behalf of GSIDC, I extend a warm welcome to each and every one of you. We are truly honored by your presence and excited for this occasion. The hospital is a testament to our the chief guest vision of Swayambhurna Goa. I would like to take this opportunity to welcome our young and dynamic Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawantji, who has taken out time from busy schedule to grace this occasion. Sir, under your visionary leadership, the state is going leaps and bounds. I would also like to welcome Honorable Health Minister, Shri Vishwajit Rane, Honorable MLA of Mandre constituency, Shri Jeet Vinayak Karolkar, Honorable MLA of Penne constituency, Shri Praveen Arlekar, Zilla Panchayat member, Shri Krishna Harmalkar, and Sarpanch of Village Panchayat Tue, Anita Salgankar. Not to forget our beloved ex-CM, Lakshmikant Pasekar sir. Also, I would like this opportunity to welcome the Dean of GMC, Shri Tiwari ji, and the Director of Health. Welcome all. देव बरे करू. बहुमानी श्री रोहित कदम. तुये हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर हे फकत उपचाराचे केंद्र नसून पेडणेकरां खातीर एक आशेचे आणि विश्वासाचे असे प्रतीक जाला. ते 1967 स्थापित जावन 2 वेळा अपग्रेड झाले. फकत पेडणेच न्हय तर सरभोवतणच्या वाठारांचो आज तो आधारस्तंभ जाला आणि आज गोंय सरकारान ताका एक वेगळे स्वरूप दिला. अशा ह्या आधारस्तंभाचे उक्तावण करपाक आमचे मानेस्त मुद्दाम हांगासर आयले. देखून आमी आमच्या मानेस्तांक आता पुनीत राणे हांका फुलांनी येवकारचे. तशेंच हांव सिस्टर पूनम दिवकर हांका विनंती करता की आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार श्री जीतबाई यारोलकर हांका फुलांनी येवकारचे. मुखार हांव मागता डॉक्टर मानसी अळवे हांचे लागीं की तांच्यांनी पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांका फुलांनी येवकारचे. तसेच आमच्या मध्ये आसात गोय राज्याचे माजी मुखेलमंत्री भौमानेस लक्ष्मीकांत पार्सेकर. हांव विनंती करता डॉक्टर मानसी अळवे हांच्या लागीं की तांकां फुलांनी येवकारचे. तसेच आमच्या मध्ये आसात जिल्हा पंचायत सदस्य धारगळ श्री कृष्ण हरमलकर हांका फुलांनी येवकारचे. आमच्या मध्ये आसात तुये गावची मानाची सरपंचा भौमानेस अनिता साळगावकर. हांव सिस्टर सुप्रिया लागीं विनंती करता की तांकां येवकारचे. तसेच आमच्या मध्ये आसात जीएमसी मेडिकल सुप्रिटेंडंट डॉक्टर पाटील. हांव डॉक्टर मानसी अळवे हांच्या लागीं विनंती करता की तांकां फुलांनी येवकारचे. देव बरे करू डॉक्टर आणि सिस्टर. आता आम्ही उजवाडाचे प्रतीक, गिन्यानाचे आणि श्रद्धेचे प्रतीक आमची पारंपरिक दिवली पेटोवन कार्यावळीची सुरुवात करूया. मागता सगळ्या मानेस्ता लागीं की तांच्यांनी मानान मुखार येवन दिवली प्रज्वलित करची.
खूप खूप देव बरे करू. जनतेच्या उल्याक धावता आणि आपल्या सगळ्या मतदारसंघातल्या लोकां खातीर सतत उपलब्ध आशिल्ले आमचे पेडणे मतदारसंघाचे मानाचे आमदार भौमानेस प्रवीण आल्लेकर. हांव तांच्या लागीं विनंती करता की ह्या समयार तांच्यांनी आपले विचार व्यक्त करचे. सगळ्यांना नमस्कार. आयज हांगा आमच्या सगळ्या लोकांचे जे आयज पेडणेकारांचे जे सपनां आसले ते आयज पूर्ण जाता खंय तरी. ताका लागून आयज ह्या हॉस्पिटलाच्या इनॉग्रेशनाक हांगा उपस्थित आसलेलो आमचो डायनॅमिक सीएम आमचो प्रमोद सावंत सर, तसोच आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर, तसोच जी तावडकर, तसोच आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सगळे इतर मान्यवर, तशेंच हांगासर भरलेले सगळे झेडपी पेडणेचे, तशेंच सरपंच मेंबर्स आनी सगळे माझे गांवचे भाव आनी भयणांनो, आयज खऱ्यांनी खूब उमेदीचो दीस आसा. जे आयज खऱ्यांनी सगळ्या लोकांनी बी आयज फुडें सरून हांव तांकां जे आयज स्ट्रायक केलो हे हॉस्पिटल स्टार्ट जावचें म्हणून खंयसर तरी तेंचोय सगळ्यांचो हात आहा. ताका लागून आयज गव्हर्मेंटान जाता तितले फास्ट हे आयज हॉस्पिटल हांगा ओपन करून दिल्लें आसा आमच्या GMCक लिंक. खऱ्यांनीच उमेद दिसता जे आयज आमच्या पेडणेकारांक खऱ्यांनीच गरज आसली. जे आयज हांगासून बांबोळे तशेंच म्हापशा वचपाक लोकांक खूब त्रास जाताले. ताका लागून आनी आमच्या पेडण्यान आतां आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून नाका तशेंच आयुश हॉस्पिटल अशे नवे नवे प्रोजेक्ट येतात. ते प्रोजेक्टाक लागून पब्लीक हे वाटत आहा. ताका लागून आमकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली आमकां सारकी पेडण्यान ह्या हॉस्पिटलाची. आनी जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर ज्या टायमार हो CM आसलो त्या टायमार तेणी खऱ्यांनीच बरो विचार केलो पेडणेकारांचो. सगळ्यांनी ताका एकदां ताळयो दिवच्यो, कित्याक हांव ताका एप्रिशिएट करता. बऱ्यान बरो विचार करून तेणी आयज लोकांच्या हेल्थाक लागून आयज तेणी फुडें सरून ह्या हॉस्पिटल आयज हांगा पेडणेकारांक आयज तेजो विचाराक लागून आयज मेळ्ळेलें आसा. जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमच्या डायनॅमिक CM हेणी दिल्लो आसा. जो आयज GMCक लिंक केल्लो आसा ताका लागून त्यो फॅसिलिटी सगळ्या हांगा मेळच्यो. जशे आमचे सरावंडींग गांव आसा त्या गांवांक सगळ्यांक जे बाकीचे गांव आसा तांकां सगळ्यांक हांगासर येवपाची हे मेळची. कित्याक जे आयज आमच्या बांबोळे वयतात ते लोक खंय तरी आमच्या पेडण्या गांवांत हांगासर ह्या हॉस्पिटलान येवचे. ताका लागून जी फॅसिलिटी आहा जाता तितली फास्ट तेंच्यांनी एवेलेबल करून दिवपाची खूब गरज आसा. आनी जे आयज हे हॉस्पिटल आहा हांव पयलीं सांगूंक सोदता CM सराक जे मेंटेनन्स आहा पळय ते बरें दवरचे. कित्याक मेंटेनन्स हे मेन आसता. ताका लागून जाता तितले हे आमचे हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन ज्यो फॅसिलिटी कितें आहा त्यो प्रोवायड करच्यो. आनी आयज आमच्या डायनॅमिक CMाक तशेंच हेल्थ मिनिस्टराक मना काळजांतसून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकांय बी तुमी सगळे जाणां हांगा येयल्ल्या बद्दल थँक्यू. खूप खूप देव बरे करू. भौमानेस प्रवीण आल्लेकर. असे म्हणतात ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झालाशी कळस. जसे प्रवीण आल्लेकर बाबान म्हटले की पार्सेकर सरान ह्या हॉस्पिटलाक मान्यताय हाडून दिली आणि आज जीतबाईन ताचेर कळस चडयलो. देखून ज्ञानदेवे रचिला पाया आणि तुका झालाशी कळस. आणि तांकां दोगांकूय लागून आमची पेडणेकारांची छाती आज फुलून येता. एकदा व्हडान ताळयो जावच्यो. आता फकत उतरांनी न्हय तर आपल्या कार्यांनी सिद्ध करपी हे आमचे मोठेपण. आणि हे आमचे मोठेपण की आमकां असले आमदार मेळ्ळा
जांच्यांनी हालींच कासारवण्णे आमचो भाव उमेश वरक हांकां हार्ट ट्रान्सप्लांटाची सर्जरीक खूब मदत केली. अशा तांच्या जिणेच्या कठीण समयार तांच्यो वेदना समजून घेवन आमच्या जितबाईन खूब खटपट करून तांच्या खातीर हेलिकॉप्टरान खास हार्ट मागयले, काळीज मागयले आनी अशे दर एकट्याच्या काळजान घर करून रावपी आमचे जितबाई आरोलकर हांव मागता ह्या समयार जितबाई लागीं की तांच्यांनी आपले विचार व्यक्त करचे. तिनूय देवी भगवतीक नमस्कार करता. पेडणे भगवती तशीच देवी आमची तुवें भगवती तशीच देवी पार्शे भगवती. कित्याक आयज सगळो उमेदीचो दीस. कितलीशींच वर्सां जालीं आमी तुवें हॉस्पिटल केन्ना इनॉग्रेट जातलें काय वाट पळयताले आनी हे आयज जाला तें शक्य फक्त जाला फक्त देवी भगवतीच्या आशिर्वाद खातीर. कित्याक हे हॉस्पिटल जें आसा ते तिनूय सरावंडींग देवळां आहा देवी भगवतीचे आनी तिच्या आशिर्वादा शिवाय हे कांय जावंक ना. आणि सगळ्यात व्हडलो श्रेय म्हणटात तो पेडणेकारां, पेडणे तालुक्याचे तमाम नागरीक जे इतली वर्सां वाट पळयताले. पार्सेकर सरान प्रोजेक्ट आपूण CM आसतना सुरवात केल्लो आनी तो फुडें व्हरता आसतना म्हाका दिसता आतां 12 वर्सां जालीं. 12 वर्सां सक्सेसफूल कंप्लीट जाला आनी ह्या इनॉग्रेशनाक आमच्या मदीं आयज आसात आमचे ऑनरेबल डायनेमीक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे, तसेच पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर, तसेच ZP स्थानिक सरपंच ऑफिशल्स आणि तमाम तुम्ही हांगासर जमलेले आमचे स्थानिक. सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, तसेच आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना असेंब्लीन एश्युरन्स दिले आणि ते आयज तेंच्यांनी फुलफील केले. ताका लागून तांकां जोरदार ताळयो दिवच्यो. आता आमदार जाले आयज 4 वर्सां जालीं आनी 4 वर्सां कंटिन्युअसली कितें डिफिकल्टीज ह्या हॉस्पिटलाक येयले ते सांगपाक खूब टायम लागतलो. पूण जे करता आसतना आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप टायम टू टायम करताले. हांव पार्सेकर सरा कडेन सुद्दां 2-3दां गेला आनी तेंचे गायडन्स घेतला की तेंच्यांनी सांगलें बाबा अशें आपूण सुरवात केल्लें आनी तें लिंक जावंक जाय म्हणून आनी तेंचे गायडन्स मेळ्ळा. ताका लागून धन्यवाद म्हणटा. राजकारणान मतभेद असतात पूण कशें आसता केन्नाय समाज कार्य करचें आसता आनी गांवची उदरगत वा मतदारसंघाची उदरगत करची आसता तेन्ना सगळे एकजुटीन एकी कडेन रावन काम करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी आमचें काम कार्य चालूच दवरलां. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर. अशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे तुमचे दोगांचे आशिर्वाद आसचे आनी मांद्रेचे जनतेक आमकां जाय तशें आमकां स्थानिकाक न्याय मेळपाक आनी आमकां जाय तशेंच तेंच्यांनी करचें अशी देवी भगवती मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. लागी विनंती करता या समयार आपले विचार व्यक्त करचे. नमस्कार. आयज हांगा पेडणे मतदारसंघात आनी ह्या पेडणे तालुक्यान आमचे मदीं पेडण्याचे पयलीं म्हणटा जनता जे प्रजा ही राजा म्हणटा ते तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, दरदडीचे मुख्यमंत्री आनी आमी सगळे एक टीम म्हणून आमी काम करता. काल बी आमचे अध्यक्ष आयले. आमकां दोगांक आनी पार्टीक सांगले की आमी सगळ्यांनी आमचो ऑब्जेक्टीव एक आसूंक जाय लोकां खातीर, लोकांचे उदरगता खातीर, लोकांचे बरें जावचें हेजे खातीर. हांगा आमचे माचीर उपस्थित आयज गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जे भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री जावन आयज हे हॉस्पिटल आमच्या फुड्यान आयज उबें जाल्लें आसा. आयज हेंच्या खातीर तें हॉस्पिटल उबें जाल्लें आसा आनी जिता खातीर तें हॉस्पिटल आयज चालू जाता. आयज जीत आळवकर मांद्रे मताचो आमदार, प्रवीण आर्लेकर ह्याच तालुक्याचो आमदार, हांकां दोगांची इच्छा आशिल्ली की हें हॉस्पिटल बेगीना बेगीन चालू जावंक जाय. हांव एक 2-3 घटना मिडियाक बरें तुमकां दिता मातशें फ्रेश स्टॉक ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल भाशण विश्वजीताचें. प्रमोद सावंताचें आनी म्हाजें रिलेशनशीप केन्नाचें ना. आयज कोणाक खबर ना, लोकांक एक दृश्टिकोनान लोकांक दिसता. पार्सेकाराक खबर आसतली, मिस्टर पार्सेकाराक खबर आसतली की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो डॉक्टर म्हणून राजिनामो आनी राजकारण हाडपाक हांवें एक्सेप्ट केल्ले राजिनामो आनी तेन्ना ते भितर सरले. आयज कांय कारणां खातीर तेन्नाच ते आमदार जावपाचे. आयज मुख्यमंत्री जाले. आयज हांव आरोग्य मंत्री आसतना ते डॉक्टर आशिल्ली पूण म्हाका अभिमान की तेंचे सकयल हांव आयज काम करता म्हणून. आयज कोण खंय पावता, म्हाजो अध्यक्ष आयज देशाचो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगले भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आहा
जे आयज खंयच्या मनशाक खंयच्या थरार पावू शकता ते कोण काय सांगू शकना. आयज आमी हांगा सगळे कित्याक बसल्या? डॉक्टर प्रमोद सावंत चडान चड टायम काडून हांगा आयल्या. तेणी आयज लिंक हॉस्पिटल म्हणून आयज डिक्लेअर केले आणि आयज आमी भितर 2 मिनटां आमी चर्चा करताले की आयज तुमकां पेडणेकरांक बेश्टे फसोवपाक म्हणून जे कितें कोणाक दिसता हो उद्देश ना. उद्देश हा की कितें तरी बरें जावपाक जाय. उद्देश हा की लोकांच्या जिवनात जो दुःख माझ्या जिवनात जो जाल्लो आसा, डॉक्टराक खबर आहा, डॉक्टर म्हाजो शेजारीचोच आमदार, डॉक्टर म्हाज्या घरा कडेन बी येवपी मनीस आणि त्याच घरान जे खंय आमी पळयलें की 70 गोंयचे नेतृत्व वयर सरले. आयज म्हाजे वडील आसूं काय आसूं तिका बी कॅन्सर जाल्ले आसा. आयज तेका जे त्रास जाता घरान ते सामान्य जनतेक त्रास जावं नये म्हणून ह्या उद्देशान हांव दर फावट आरोग्याचे खाते मागून घेता. आणि ह्या फावट मी मुख्यमंत्री कडल्यान पयले म्हाका चॉयस आशिल्ले आरोग्य खाते म्हाका जायच, कारण ह्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे जीवन आमी वेगळे तरेन सुरळीत आनी फुडें व्हरूंक शकता. आयज पेडण्याच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता, इवन संघर्ष करणारी समिती तुमचे बी आभार व्यक्त करता, कित्याक खंय तरी कोण तरी फुडें आयल्यार मागीर आमकां आमचे बी दोळे ओपन जाता की बेगिना बेगीन काय गोष्टी जावंक जाय. पूण हे हॉस्पिटल आयज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेक्षा व्हडलें हॉस्पिटल आयज पेडण्याचें हॉस्पिटल जावन आसा, जे खंय 140 कोटी खर्च आयज गोंय राज्याच्या सरकारान आनी मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वाच्या सरकारान जे केल्ले आसा. आयज कॅन्सराचें डिटेक्शन आसूं, आतांच हांव मुख्यमंत्री कडेन उलयतालो की हांव पयलीं कांय दीस पयलीं आमी दोगी बरोबर राष्ट्रीय अध्यक्षाचे फॉर्म भरपाक आमी दिल्ली गेल्ले. हांव हेल्थ मिनिस्टराक मेळोन हांव हेल्थ मिनिस्ट्रीन वचून आयज कांय गोश्टी आमच्या गोंय राज्याक ते दिवपाचे मार्गार आसा. आणि त्याच बरोबर 2-3 गोष्टी हांवें मुख्यमंत्रीक ऑलरेडी फायल आमी प्रोसेस करून, प्रणव भट आसा नोडल ऑफिसर जे बरें काम करता, आयज ते ऑलरेडी प्रोसेस केल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज लिंक हॉस्पिटल जाल्ले आसा. त्याच बरोबर प्रत्येक गोष्ट एक्सटेन्शनाच्या बेसिसाचेर त्यो फेसिलिटीज हांगा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि आयज तुमच्या फुडें एक बरो असो डॉक्टर तो रोज येवंक शकचो ना, पण तो नोडल ऑफिसर म्हणून आमी ताका नेमता मुख्यमंत्रीचे परवानगी घेवन. तो राजेश पाटील, तो आठवड्यातून एकदा तरी हांगा येतलो आणि तुमचे लक्ष तेजे दवरपाचो तेजो प्रयत्न आसतलो. आमच्या मदीं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस डॉक्टर रुपा आहा, तिका बी हातभार दिवपाक एक योग्य तरेचे एक आमकां एक कॉम्बिनेशन अँड फेसिलिटेशन जातले. आयज प्रमोद भट हा, ते मुख्यमंत्रीक डायरेक्टली रिपोर्ट करतले, म्हाका सांगतले, आमी दोघी बसतले, जे खंय आमकां अडचणी येता ते मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक लक्षात घ्या की कोणाच्या जिवनात आयज रील्स खूब येता इंस्टाग्रामार, तुम्ही पळयला सगळे महिला पयलींच तकली हलयता. आयज रील खूब येता, बरे रील येता, वायट बी रील येता, पूण कोणाच्या जिवनान रियल लायफ एक्सपिरियन्स येता तेकाच कळटा की बाबा आरोग्य क्षेत्रात कितें कितें करपाक जाय आनी कशें फुडें वचपाक जाय. म्हाजो खूब वाद जातालो एसेंब्लीत, केन्ना केन्ना सारकें आसूं शकता, केन्ना केन्ना हांव चुकीचो गोश्टी चुकीचे म्हाका दिसता की कदाचित निर्णय आसूं येत. पूण आयज भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हांव एक आमदार म्हणून आनी म्हाजे मुख्यमंत्रीचे सरकार, मुख्यमंत्री म्हाका फोन लायतले, हांव म्हाजो मुख्यमंत्री जेन्ना हांगा येता तो विशयच ना की हांव हांगा नासतलो, हांवें ताका स्वागत करपाची गरज आहा, नाल्यार हांव तेजे मंत्रिमंडळात रावन मंत्री उपयोग ना. म्हणून तुमकां सगळ्या मिडियाच्या लोकांक सांगता, शिस्त पद्धत म्हणटा ते कितें आसता. आणि आयज गोंयच्या राजकारणात म्हाजो थोडो तरी वांटो आहा आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताक राजकारणात भितर हाडपाक. आनी तेन्ना मनोहर पर्रीकरान आमची चर्चा जाल्ली, तांकां सगळ्यांक खबर आसतलें की कितें कितें चर्चा जाली. आनी आयज हांव खंबीरपणे ह्या सरकारान मंत्री आहा आनी भारतीय जनता पक्ष आनी आमचे सरकार जे मुख्यमंत्री चलयता हे सरकार भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2027 परत हाडपाचें काम आमी करतले. केन्ना केन्ना कांय गोष्टी स्लो चलतात, केन्ना केन्ना ताका एक वेगळे तरेन लोकांच्या माध्यमांतूनच स्पीड येता. केन्ना केन्ना आमी म्हणटा 2027 म्हणजे आमी सगळे चाकार चलपाक लागले. आमचे एक स्पीड ट्रॅकाचेर आमी कांय गोष्टी करचे पडटा. आयज ह्या हॉस्पिटलान मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. आमी ह्या असेंब्लीचे पयलीं हांगा आमी मेडिकल कॉलेज हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, नर्सिंग कॉलेज दोन्ही ह्या हॉस्पिटलाक लिंक आसतले. म्हणजे आनी कितें जाय पेडण्याच्या लोकांक? आयज तुमच्या भुरग्यांनी नर्सिंग करपाक आनी पयस वचपाची गरज पडची ना. हांगाच मेडिकल कॉलेज केल्यार सीट्स हांगा एडिशनल आमकां गावतले आणि सरकाराचेरूच पेज येवचो ना. गरीबाक काय 1 रुपया दिवपाची गरज पडची ना. मुख्यमंत्र्यान केल्ली आसा व्यवस्था. आमचे DDSSY आणि आमचे सगळे स्किम्स, आमचे जे कितें त्या माध्यमांतल्यान तुमकां फ्री सेवा सदांच दिले वयतले. पण आयज जेन्ना मेडिकल कॉलेज हांगा येता, जेन्ना विचार करा की देशाचे प्रधानमंत्री सांगलेले आसा
की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज आसपाक जाय, म्हणजे लोकांची सेवा वेगळ्या तरेन. आयज आमी म्हणटा आमकां डॉक्टर गावना, पण ते डॉक्टर गावपाक आमी खंय तरी मेहनत करपाची गरज आसा. हे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातले. प्रमोद सावंतान जे इनॉग्रेट केल्ले जे डॉक्टर हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्री ते आयजच्यान सब डिस्ट्रिक्ट न्हू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑन पार विथ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले. आनी ह्याच तरेन आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय. आमी सगळे एका. आयज माजी मुख्यमंत्री स्टेजीर बसला, तेका कसो स्टेजीर हाडूं शकना. आयज तेज्या खातीर आयज हे हॉस्पिटल उबें जाला. पेडण्याचे लोक कशे विसरू शकता. जीत आरोलकरान आयज विधानसभेत ZRR मेन्शन केल्यार मुख्यमंत्री उठून सांगले ना आमी 30 तारखेर करया. ते 30चे 2 जाले. 2चे 30 दिसा भितर काय 45 दिसा भितर मेडिकल कॉलेज खंयचे येतले ते बी निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. एक लक्षात घेवंक जाय की मनशाच्या जिवनाकडे एक वेगळे तरेन दृष्टिकोन असल्यान मनशाक ते हांव हांगा येवपाचे पयलीं हे भाशण तुम्ही ऐकता माझ्या लक्षात आयले की माझो संबंध आहे डॉक्टर प्रमोद सावंत संबंध पयलींचे ना. हे आनी डॉक्टराक बी खबर आहा, म्हाका बी खबर आहा कितें घडलें कितें जालें हें आमकां दोगांक खबर आहा. पूण एक लक्षात घेवंक जाय की आयज देवी भगवतीक पांया पडून हांव हांगा येता. खंयच्यान पेडणे आयलो काय मोपा एअरपोर्टार घेतलो पयले पांया पडटा. थंय जिता बी खबर नासता की हांव देवी कडनं आपयता, देवी केन्ना वयता, देवी कडेन पांया केन्ना पडटा. रातचो 4 बी भटाक सांगता अरे दार ओपन कर म्हाका देवीक पांया पडून वचूंक जाय. हे सगळे गोष्टी ते देवी आपयता की भगवती आहा ते सांबाळपाक तुमकां. आनी आमकां बरोबर बुद्धी दिवपाक की आमी दोघे एक आहा आनी आमी दोघे आमी हे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2027 हाडपाचें काम आमी करतले. आमी एक सांगता तुमकां कितेंय जावं घरान केन्ना केन्ना विशय वेगळो आसूं येत, संबंध केन्ना विसरूं शकना. डॉक्टर सावंत खंयच्यान आयलो, विश्वजीत राणे कसो वयर सरलो हे आमी केन्ना विसरूं शकना. आमचे रिलेशनशीप कितें आमी केन्ना विसरूं शकना. तशेंच पेडणे मतदारसंघात तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांव भरपूर भोंवला. मिस्टर पार्सेकर म्हणून हांकां खबर आहा. आनी ह्या मतदारसंघात आमी भोंवले. ह्या मतदारसंघाची परिस्थिती कितें आहा, ह्या मतदारसंघात खाची कोपऱ्यात कितें कितें घडटा हांव भोंवला. शिवोली मतदारसंघात भोंवला, आयज मांद्रे मतदारसंघात खूब भोंवला. आनी भोंवला घरोघरी भोंवला. ल्हान मिटिंग्स आमी घेतल्या, कळोन संपर्क वाडयले लोकां कडेन. पूण हे तुवें टेन्शन घेवपाची गरज ना. हांव भोंवला म्हणून हांव सांगता लोकांक. हांव बेश्टो भोंवला लोकांक सांगपाक याद दिवपाक की बाबा विश्वजीत राणे हांगा तुमच्या मदलोच एक सामान्य नागरीक आनी भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. आयज एक अभिमान दिसता की आमचो मुख्यमंत्री आमचे मदीं हांगा आसा. त्यांच्या मनासारखे कार्यक्रम, त्यांच्या मनासारखे जे कितें आसा आनी ते तुमकां सांगतले आपल्या भाशणांतल्यान की त्यांचे विचार कितें आसा आरोग्य सेवा बद्दल. आणि तुम्ही केन्नाय हे समजू नका की आम्ही केन्ना आरोग्य क्षेत्राकडे आम्ही खेळ खेळटले. प्रणव भट सारको एक बरो ऑफिसर आयज नोडल ऑफिसर आसा. GSIDC मुख्यमंत्री सकयल आसा आणि ते मार्गदर्शन करतले. आमचे डॉक्टर्स आहा, डीन आहा, आम्ही लक्षात आम्ही घेतले की योग्य तरेन आम्ही आयज आरोग्य सेवा गोयचे जनतेक दितले. पेडण्याच्या नावात जाऊन दी की मेडिकल कॉलेज हांगा पेडणे तालुक्यात येता, नर्सिंग कॉलेज हांगा येतले आणि जे सोयी सुविधा लोक जे आमचे फकाडा मारतले की हॉस्पिटल केन्ना जावचे ना हे श्रेय आयज मुख्यमंत्रीक आमी दिवपाक जाय. आणि आयज मुद्दम तुमकां सांगता जिवनान एक लक्षात दवरात. आयज सत्ता जन्माक आयला तेन्नाच्यान सत्ता पळयला. आयज एकूच असो व्यक्ती आसतलो की बापूय म्हाजो आशिल्लो जेन्ना हांव जन्माक आयला तेन्ना तो मंत्री जालो भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या सरकारान. लोकसेवा हेच आमची घराची नीती. आणि कोण केन्नाय कोण सत्तेर असता केन्ना कोण सत्तेर नसता. आमदार आसूं येत आमदार नासूं येत, पण आमी केन्ना ते विसरू शकना. ज्यांनी तुमच्या तालुक्यान कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन केला ते आमी केन्ना विसरू नये. आयज हांगा पार्सेकर बी बसल्या, जीत बी बसला. आणि एक अभिमान दिसता की एक व्हडलो आमचो भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री बी ते माजी मुख्यमंत्री आमचे भारतीय जनता पक्षाचे की भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार घरोघरी व्हरपाचो प्रयत्न त्यांनी आपल्या टायमान केलो. आयज प्रमोद सावंत घरोघरी आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार व्हरपाचो प्रयत्न करता. हांव बी म्हाज्या लेवलाचेर जे कितें म्हाका संदी गावता आमी लोकांचे घरोघरी आनी प्रजेचे दारार वचून आमी साश्टांग नमस्कार करून समजून घेता की प्रजेक कितें जाय आनी प्रजेचे कितें आमी उदरगत वेगळ्या तरेन करूं शकता. हे सरकार लोकांचो सरकार. हे फक्त आमच्या दोगांचो सरकार न्हू. हे सरकार हा हे लोकांचो सरकार. हे सरकार हा लोकां बरोबर रावपी सरकार. हे सरकार हा मोदीजीचो सरकार. हे सरकारात आम्ही कार्यकर्ते आहात आणि हे कार्य करपाक म्हणून आम्ही पुढे सरल्या. इतलें सांगून माझे मुख्यमंत्रीन जो माझेर विश्वास दवरला
तो विश्वासघात केन्ना जावचो ना आणि जो विश्वास त्यांनी दवरला ते पेडण्या लोकांनी आयज दवरला म्हणून इतले व्हडले संख्येन तुम्ही हांगा उपस्थिती लायल्या. आमी तुमच्या खातीर जे कितें आमकां करचें पडलें, जे कितें आमकां करपाक जाय ते मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान, आरोग्य सेवाच्या माध्यमांतल्यान आणि मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान आमी करून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूया. हांव आयज परत एकदा मुख्यमंत्रीचे आभार व्यक्त करता की त्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आणि पेडणेकारांक आयज मुख्यमंत्री आणि सरकाराचेर विश्वास दवरलो आणि हेच सांगून परत एकदा तुम्ही म्हाका संधी दिली तुमचे मदीं येवपाक आणि म्हणून आयज तुमकां हात जोडून हांव नम्र आभार व्यक्त करता. नमस्कार. तुमच्याच नेतृत्वाखाला आरोग्य खाते आनी व्हडली तेंगशी गाठची. एकदा व्हडान ताळयो जावच्यो भौमानेस्त विश्वजीत राणे हांच्या खातीर. आता हांव त्या व्यक्तिमत्वाक आपयता जे फकत सामान्य नागरीक जावं वा ज्येष्ठ पिढी जावं ती युवा पिढी सगळ्यांचे समस्ये खातीर आपले कान सदांच हाजीर दवरता, तांच्या सुटाव्या खातीर तयार असता. अशे दूरदृष्टी दवरून गोंय राज्याची पालखी खंबीरपणे आपल्या कानार पेलपी आमच्या गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री भौमानेस्त दोतोर प्रमोद सावंत. हांव दोतोरा लागीं मागता की तांच्यांनी ह्या समयार आपले विचार व्यक्त करचे. नमस्कार. देवी भगवतीक नमन करून हायच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुये हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात आमचे आरोग्य मंत्री म्हणजे मित्र बाब विश्वजीत राणे, मांद्रेचे आमदार बाब जीत आरोलकर, पेडणेचे आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर, व्यासपीठाचेर आसात माजी मुख्यमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉक्टर तिवारी, आमचे जे नोडल ऑफिसर म्हणून आताच बाब विश्वजीत राणे हांच्यांनी ज्यांची नियुक्ती केली ते डॉक्टर राजेश पाटील ते हांगासर आसात. आमची डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसची डायरेक्टर आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सरपंच झडपी मानेस्त, समोर आशिल्ले सगळे लोकप्रतिनिधी सरपंच झडपी आणि म्हज्या पेडण्या तालुक्यांतल्या मोगाळ भयणीनो आणि भावांनो, सगळ्यात पयली परत एकदा देवी भगवतीक नमन करता. आणि आयच्या ह्या हॉस्पिटल आमी आज लोकार्पण केलें हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. विश्वजीत राणे हांच्यांनी आज भाशण करता आसतना हांव खरोखरूच तांचें पयली अभिनंदन करता की तांच्यांनी ज्या पद्दतीचें डेडिकेशन हेल्थ सेक्टरांत केलां सिन्स फ्रॉम द लास्ट मोर दॅन 2 टर्म, तिसरो टर्म तांचो हो हेल्थ मिनिस्टर म्हणून फ्रॉम कंटिन्युअसली फॉर द 16 years. त्या खातीर नेटान तांचें अभिनंदन करात. एक रिव्हॉल्युशनरी बदल हेल्थ सेक्टरात तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात हाडला. ते 2007तल्यान 2012 पर्यंत हेल्थ मिनिस्टर असले आणि ताज्या उपरांत 17 पासून आतापर्यंत कंटिन्युअसली ते हेल्थ मिनिस्टर म्हणून ह्या राज्याक सेवा दीत आसा. तांच्याच लिडरशिपीच्या सकयल आमी नवीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजीचे हाचें इनॉग्रेशन केलें. जाल्यार आमी मेडिकल सीट वाडोवपाचें काम आसूनी हें तांच्याच लिडरशिपीच्या सकयल जालां. आयज हांव मुद्दामून तसो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हाचे कडेन म्हाजो लागचो संबंध आसा. घडये कदाचित थोड्या जाणांक खबर ना आसतलें, एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून हांव ह्याच कम्युनिटी हॉस्पिटलांत फ्रॉम 2007 ते 2008 पर्यंत कंटिन्युअसली दर ब्रेस्तारां न चुकता ह्याच हॉस्पिटलांत येतालो. म्हाका सांगता आसतनाय बी आज मोठो अभिमान जाता आणि त्या हॉस्पिटलाचें आज इनॉग्रेशन एज अ मुख्यमंत्री म्हणून करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. पण विश्वजीत राणे हांच्यांनी गजाल सारकी सांगली, कारण तांच्यांनी म्हटलें की हय म्हाजें एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून म्हाजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हें त्यांच्याच हेल्थ मिनिस्ट्रीन तेंच्यांनीच केलां. मातशें गणीत चुकलें, तेंच्यांनी मातशें जर सारकें केल्लें जाल्यार हांव 2008 आमदार जावपाचो. तें मातशें चुकलें ती गजाल वेगळी, ना जाल्यार 2008 आमदार जातलो आसलो. बट एनी हांव देवी भगवतीच्या कितें जाय पळय न्ही तेंच जाता. बट ते 4 वर्सां जरी फाटीं उरलो आसत जाल्यार 2012तल्यान परत एकदा लोकसेवा करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. जनतेची सेवा सातत्यात हांव पयलींय करीत आसा, आतांय करीत आसा आणि फुडें करीत रावचो हीच अपेक्षा दवरता. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आणि ताज्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर आसतना बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी आसतलें की ह्या हॉस्पिटलाचो फावंडेशन स्टोन घातलो आणि ते पुराय करपाचो मान आमकां मेळ्ळो. आणि हे पुराय करता आसतना आज की आमी बरेचशे फावटी पळयता की एक्झॅक्टली आमी म्हणटा की पेडण्या तालुक्या खातीर कशा पद्दतीच्यो हेल्थ सोयी उपलब्ध आसा. घडये कदाचित थोड्या पेडणेकारां खातीरय खबर ना आणि गोंयकारां खातीरय खबर ना.
मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळ्यात व्हडले देशातले आयुष हॉस्पिटल जर ते कोणाक दिले असत जाल्यार ते तुमकां दिले हे सांगपाचो म्हाका खूब अभिमान आसा. तुम्ही थंयसरल्यो कोणी म्हणजे फॅसिलिटीज घडे कदाचित पळोवंक ना. आज पर डे ओपीडी आयुष हॉस्पिटलांतली मोर दॅन 800 आसा. 800 पेक्षा चड पेशंट दर दिसाक म्हणजे आमी म्हणटा की मेडिकल कॉलेजीत जर 2000 आनी 2500ची ओपीडी आसत जाल्यार 800 ओपीडी जी आसा पळय न्ही ही आमच्या आयुष हॉस्पिटलांत आसा. लोक आयुष हॉस्पिटलांत वगीत वचना, थंयसर बरें जाता, सोयी मेळटा म्हणून तर थंय वता. हाफ द पेशंट एकदां महाराष्ट्रांतल्यान थंय येता. पण आमच्या लोकांक बऱ्याच जाणांक म्हणजे हांवें कित्याक सांगता, बीग एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हाका खबर आहा म्हणून हांव सांगता. कारण आमी जाका म्हणटा की आरोग्यम धनसंपदा, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. खंयचोय आजार जावच्या पयलीं तो जावचो न्हू म्हणून काळजी घेवची ही तितकीच म्हत्वाची आसा. आणि ती काळजी आमच्या हेल्थ सेक्टरात आमी पळयता की प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिन हो सब्जेक्ट इन MBBS आणि आयुर्वेदात स्वास्थ्य धर्म ह्या दोन्ही सब्जेक्टाच्या सकयल ती करता. म्हणून आयुष हॉस्पिटलात सुद्धा अशाच पद्धतीच्यो वेल एस्टाब्लिश OT, एक्सरे टेक्निशियन, CT स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा. थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणजे सगळ्या पद्धतीचे आयुर्वेदीक फिजिशियन, जाका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपॅडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो, थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा, थंयसरूय पंचकर्मा आसात, थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा. म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान जांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत जर वतले आणि ती फॅसिलिटीज जर म्हटल्या आसात इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट थंय अवेलेबल आसा. आणि ताकाच धरून आज आमी पळयता की पेडण्यातल्या ह्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवें ह्या हॉस्पिटलांत आमी आज विच इज अ लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आनी डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात. विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज अ लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. ॲट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट इज अ मेडिसीन आसतलें, ऑर्थोपॅडिक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा. आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांयनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केल्या. फाल्यां सकाळीं तुमी म्हणटाले OPD अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. OT सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स द 4 months. म्हजें ऑफिस आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस म्हणजे विश्वजीत राणेचें ऑफिस हे दोन्ही कॉर्डिनेट करीत आसा आनी इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाज्या भितर ती OT सुरू जातली. OT सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आनी तेज्या उपरांत ICU एस्टाब्लीश करपा खातीर ICU इंटरव्हिनिस्ट आमकां अवेलेबल आसपाक जाय. आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. आमकां जायते कन्सल्टंट ऑनबोर्ड येवपाक लागल्या आनी ऑनबोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स हे आमी वेगवेगळ्या कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PHC सेंटर्स हांगासर इट इज अ लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टाब्लीश करपा खातीर सुरवात केल्या. तशें हांव त्या खातीर आव्हान करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां अशा पद्दतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंया आनी गोंया भायर आसतले किंवा प्रायवेट प्रॅक्टीस करता आसतले हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता. दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्विसीस. वी आर रेडी टू अकोमोडेट देम इन टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस. आमी पयलीं सारकें आमी तांची सॅलरी वाडयल्या आनी तांकां आव्हान केलां की तुमी ऑन द कन्सल्टंट बेसीस नॉट एज अ फूल टायम बट कन्सल्टंट बेसीस पेडण्या तालुक्यांतले जे डॉक्टर कोण भायर सर्वीस करता आसात जाल्यार तांच्यांनी येवन ह्या लोकांच्या सर्विसीसा खातीर तुमी तेंच्यांनी हांगासर जॉइन जावचे जेणे करून आमच्या पेडण्या तालुक्यांतल्या लोकां खातीर ह्यो सर्विसीस ज्यो आसा ह्यो तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळच्यो हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. विश्वजीत राणे हांच्यांनी रायटली परत एकदां हांव सांगता रायटली सांगलें तुमी पळयशे आसत जाल्यार जे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तांच्यांनी सिरियसली हेल्थ सर्विसीस सेक्टरा खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ना ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ए ह्युमन रिसोर्स तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार मेडिकल सीट आज जे पयलीं 60 डॉक्टर्स जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पास आउट जाताले आज 200 डॉक्टर्स गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान पास आउट जाता. आमचेच गोंयचे भुरगे जांकां गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमिशन्स मेळटा आनी ते भुरगे हांगासल्यान पास आउट जाता. पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट्स म्हणजे जाका आमी म्हणटा की आमकां सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर जाय त्यो फॅसिलिटीज पयलीं गोंयांत अवेलेबल नाशिल्ल्यो. फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळे पोस्ट ग्रॅज्युएट एड्युकेशन हे आमी आसा तशें आमच्या मेडिकल कॉलेजींत अवेलेबल करून दिले. मागीर मेडिसीन आसतलें, सर्जरी आसतलें, गायनेक ऑब्स्ट्रॅक्ट आसतलें, पिडियाट्रिक्स आसतलें. कारण जो पर्यंत डॉक्टर शिकना तो पर्यंत ते गोंयांत अवेलेबल जावचे ना म्हणून त्याची शिक्षणाची सोय ती अवेलेबल करून दिवपाची गरज आसा. आनी फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात आतां भुरगे पास आउट जावपाक लागलेले आसा.
पोस्ट ग्रॅज्युएट जे जाता तांकां बॉन्ड सर्विसीस ह्यो कंपल्सरी केल्या आनी तेंच्यांनी बॉन्ड सर्विसीसारूय बी अशा पद्दतीत गोंयांतल्या ग्रामीण भागात आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वाळपय पासून वास्को पर्यंत ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी तांकां बॉन्ड बेसिसाचेर घेवपाची तयारी ही बी सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा फक्त आमी अपील करता डॉक्टर्सा खातीर. बरेचशे फावटी डॉक्टर्स पास आउट हांगासल्यान जातात आनी दे आर गोईंग टू द मुंबय बेंगलोर दिल्ली अशा बाकीच्या हॉस्पिटलांनी वता. पण आमी तांकां आव्हान करता की तीच सॅलरी तोच पेमेंट तेन्ना तुमी आमी तुमकां हांगा दिता तेन्ना तुमी हांगा रावचे आनी हांगा जॉईन जावचे. गोंयच्या सर्विसीसा खातीर गोंयच्या लोकां खातीर तुमी अशा पद्दतीच्यो सर्विसीस दिवच्यो म्हणून आमी तांकां सातत्यान तांकां आमी आव्हान केलां ते हांगासर जॉईन जातले हाजी हांव खात्री बाळगितां. आमी पळयता की आमी दीस हॉस्पिटल इट वील नॉट बी एज अ कम्युनिटी हेल्थ म्हणजे आमी आतांच विश्वजितान सांगले त्या प्रमाणे इट इज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर. आमी हांगासर ऑलरेडी आमचो रिसर्च युनिट हो एस्टाब्लीश केला. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो रिसर्च करप म्हणजे संशोधन करप जाका आमी म्हणटा तो ऑलरेडी आमी एस्टाब्लीश केला. आमचो एक युनिट सेपरेटली त्याच्या खातीर आमच्या भारत सरकाराच्या बरोबर आमी टायअप करून म्हणजे कम्युनिकेबल डिसिजीस खंयचे खंयचे आसता ह्या पद्दतीच्या डिसिजाचेर रिसर्च करप हो एक कन्सेप्ट हांगासल्यान सुरवात जातलो. म्हणून वेगवेगळे कडेन ज्यो पंचायती आनी बाकीचे आसा हांच्या बरोबर इन कोलॅबोरेशनान हे रिसर्च हॉस्पिटल काम करतले जेणे करून तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य तांकां जावचें. आमी बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे माकड ताप जो आसा हो माकड ताप आमच्या 70तल्या 1-2 गांवांनी आयलो बट लगेच विश्वजितान इनिशिएटिव्स घेवन थंयसर आमची पुराय रिसर्च टीम बसली ताजेर रिसर्च करपाक लागले. म्हणून हांवें म्हटलें इट इज नॉट ओन्ली टू ट्रीट द पेशंट बट खंयचोय डिजीज जावचो न्ही म्हणून ती काळजी सुद्दां इन लॉंग रन आमी सातत्यात घेत आसा. आनी त्याच खातीर म्हणजे तोय रिसर्च सेक्टर हो हांगासर ऑलरेडी एस्टाब्लीश केला. बरेचशे फावटी बऱ्याचशा लोकांक एक्झॅक्टली आमी कितें करपाचें आसा हेंच खबर नासता आनी काही जाणांक आरोप करपाक म्हणजे बेसुमार आरोप करीत सुटलेले आसता. तांकां राजकारण करपाक जाय तांकां राजकारण करूनय म्हाका राजकारणाचें पडलेलें ना. आमी लोकसेवे खातीर आसा. लोकांची सेवा कशा पद्दतीत करप हो सातत्यात आमी काम सुरवात केलां आनी ताजेरूच त्या धर्तीचेर आमी काम करता. म्हणून लोक कितें म्हणटा हें म्हाका पडिल्लें ना बट पेडण्यांतल्या लोकां खातीर कशा पद्दतीत काम करप हाज्या खातीर म्हणजे हांगासले जे डॉक्टर हुमरसकर हांगासर आसात ताजी पुराय टीम म्हणजे एज अ डेडिकेटेड टीम जाका म्हणटा 24/7 खरें म्हटल्यार नेटान ताळयो मारत जे 24 तास जे तुमच्या खातीर काम करतात. इवन दो नर्सीस आसतले बाकीचो आमचो पॅरामेडिकल स्टाफ आसतलो म्हणजे सुपरवायझरी स्टाफा पासून हाऊसकीप स्टाफ पर्यंत आमकां एकदां कळना की 24/7 काम करप हो कितलो कश्ट उरता तो. त्या खातीर डे नायट सर्विसीसान काम करपी आमचे डॉक्टर्स हे सातत्यात कारण मातसो उठोंक जर उशीर जालो आसत जाल्यार आमी म्हणटा अरे दोतोर उठोकूच ना म्हणून बट तो आत्तां पेशंट पळोवन न्हिदलेलो आसता हाजी चिंता कोण करिना. बट एनी हांव आमचे डे अँड नायट सर्विसीस डॉक्टर्स नर्सीस हे खूब प्रामुख्यान सदोदीत सर्विसीस दीत आसता. आमकां खबर आहा की गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर ताण हो कंटिन्युअसली वाडत आसा. गोंयची लोकसंख्या ही डे बाय डे वाडत आसा. गोंयांत येवपी टुरिस्ट हे डे बाय डे वाडत आसा. पयलीं लिमिटेड लोकसंख्येत आमची एक मेडिकल कॉलेज शक्य आशिल्ली म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे विश्वजीत राणे हांचे अभिनंदन करता की अनादर मेडिकल कॉलेज वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द पेडनेम ब्लॉक ही तांच्यानी आज अनाउन्स केली. जाता तितके बेगीन आमी मेडिकल कॉलेज हांगासर एस्टाब्लीश करपाची ठरयता. आमच्या ह्याच परिसरात आमची जी जागा आसा त्याच जागेत एकोमोडेट करून कारण ती सरकाराची जागा आसा कारण त्या खातीर बरेचशे फावटी लोकांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. कितें विशय हो समजून घेयना आनी लोक विरोध करपाक सुरवात करता. म्हणून हांव म्हणटा की ताणें लोकांक आव्हान केलां की पेडणेकारांक आव्हान केलां हय मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लीश करता आसत जाल्यार ती करा म्हणून सांगा कारण तुमचेर काडीचोय ताण येवचो ना. आमी जेन्ना म्हणटा की सेपरेट मेडिकल कॉलेज जेन्ना आमी करता तेन्ना पेडणेकारांतल्याच भुरग्यांक हांगासर एडमिशनां मेळपाक शकता वीच वील बी द इन फ्युचर आमी नेक्स्ट जनरेशनाचो जो विचार आहा पळय न्ही तांचो विचार करता. तेजो रिसर्च आनी भुरगे जे हांगा शिकता म्हणजे हांगासर अगेन म्हणजे आमी म्हणटा तशें आमच्या भुरग्यांकूय शिक्षण मेळटलें. आमकां हांगासर बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय अवेलेबल जातल्यो बाकीच्यो बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल जातल्यो त्योय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आनी मेडिकल फॅसिलिटीज एखादी मेडिकल कॉलेज जेन्ना एस्टाब्लीश जावप तेन्ना हांगासल्यान पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेजीक रिफर करपाची गरज नासता की ताची सगळी ट्रिटमेंटाची सोय ही हांगासर उपलब्ध जावंक शकता. ज्या पद्दतीत गोंयची लोकसंख्या वाडटा हांगासलें ट्युरिजम वाडटा आनी विशेश करून पेडण्या तालुक्याचें एक्सपान्शन जायत आसा. आमी म्हणटा की नॅशनल हायवे जालो किंवा आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो आनी ट्युरिजम एक्टिविटी ह्या पुराय बेल्डांतल्यान ज्या पद्दतीत वाडपाक लागल्या आनी नाय जाल्यार इन्फ्लक्स खूब मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रांतल्या कोस्टल बेल्डांतलो सगळो लोक हो आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर डिपेंड आसतात. आनी शेवटी आमी जरी म्हटलें आमी गोंयकार ते महाराष्ट्रीयन शेवटी लोकांक सेवा दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा. त्या ती गोवा मेडिकल कॉलेजीन आयजूय बी तांकां आमी सेवा दीत आसता. इन फ्युचर तेय लोक हांगासल्यो फॅसिलिटीज मेळोवपाक शकता.
आणि एक मोठे पाऊल हे आम्ही ह्या पेडण्या तालुक्यातल्या लोकां खातीर हांगासर आमी एस्टाब्लिश करता. हांव आयज चड न उलयता म्हणजे विश्वजीत राणेंतल्यान बरेचशे आरोग्य मंत्री हांणी बरेचशे विशय पत्रकारां खातीर आज बरेच जाण क्लियर केले. बरेच जाण पत्रकार जायत्यो बातम्यो वेगवेगळे फोटो छापून हाडीत असता आणि त्यांच्या खातीर तो एक चवीचो विषय जाल्लो असता. आमी जाका म्हणटा की खंयचेर आयज डिस्कशन करचें तर वेगवेगळे फोटो वेगवेगळ्या पद्दतीत घालप आणि तेजेरूच दिसभर लोकांचो एंटरटेन करीत रावप. त्या खातीर म्हाका दिसता की आयच्यान लोकांचो एंटरटेनमेंट सोंपतलो की अशा पद्दतीच्यो चुकीच्यो बातम्यो ह्यो लोकां मदीं पसरूं नाकात. आमी गोंयच्या विकासा खातीर गोंयच्या पुराय आमी लोकांच्या हिता खातीर आणि लोकांच्या आरोग्या खातीर दोगूय जाण मेळून म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे हेल्थ सेक्टरात करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन गोंयच्या लोकां खातीर हे सगळें काम आणि विजनरी दृश्टीन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसित भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो विचार आमी आतां पासून करता. म्हणून आमी म्हटलें की आमी फाल्यांचो विचार करिना, आमी विचार जो करता आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाचो करता. ही गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा हे इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडली 100 वर्सां हांगासर उरतले. आमी आसतले नासतले कोण सदांच हांगासर नासता एका पोझिशनाचेर, बट फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करता आसतना आज जी भुरगीं आमची 5 वर्सांची आसात ती जेन्ना फुडली 50 वर्सांची जातली तेंकां तेन्ना ह्या हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराचो उपयोग जावपाक जाय, तेन्ना ह्या मेडिकल कॉलेजीचो उपयोग जावपाक जाय. त्या खातीर तांकां दिसूंक जाय हय कोण तरी तेन्ना मुख्यमंत्री जावन गेलो, आरोग्य मंत्री जावन गेलो, तांच्यांनी हांगासर मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश जाली म्हणून आज आमच्या भुरग्यांक हांगासर शिकपाक मेळटा. ह्या विजनरी दृश्टींतल्यान म्हणून हांवें म्हटलां की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसित भारत 2047 हाजो विचार करता. आमी विकसित गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं एडवान्स स्टेजीचेर आमचो गोंयचो विकास जावचो आणि विकास जाता आसतना तो इन ऑल सेक्टर्स म्हणजे आमी जाका म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चरांत आसतलो, आरोग्य क्षेत्रांत आसतलो, एड्युकेशन क्षेत्रांत आसतलो, उदरगतीच्या वाटेन आसतलो आणि तांचें स्वप्न आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय. हे स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना त्या सगळ्या सेक्टरांत स्वयंपूर्ण जावचें. इट इज लिमिटेड सेक्टरांत न्ही. आमी जशें म्हणटा की भुरग्यांक हांगासल्या नोकरी मेळपा खातीर आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करता. हांगासली आरोग्य सुविधा सुद्धा ही तितक्याच पद्दतीत स्वयंपूर्ण जावची म्हणून आमकां आमचे सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर्स हे आमचे तयार जाल्ले जाय, गोंयांतले भुरगे तयार जाल्ले जाय, तांच्यांनी हांगासर रावल्ले जाय. म्हणून ह्या सगळ्या सेक्टरांत गोंय स्वयंपूर्ण जावचें हाच्या खातीर म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा. हांव परत एकदां म्हणजे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे की गोंया खातीर प्रत्येक फावटी तांच्यांनी केल्ली मदत तुमी जर पळयता आसत आयज बरेच जाण सांगता फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरात येदो मोठो बदल आणि गोंयांतल्या हेल्थ सेक्टरात येदो मोठो बदल जर कित्या खातीर जालो आसत जाल्यार फक्त आणि फक्त मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या खातीर जालो. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल आशिल्लो. मातशें फाटीं वळून पळयात फाटल्या 10 वर्साच्या पयलीं की गोंयची स्थिती कितें आसली ती बरेचशे फावटी आमकां याद उरना की कितें आसलें तें. म्हणून म्हणटा हांव 10 वर्साच्या फाटीं जर वचून तुमी पळयता आसत जाल्यार रस्ते कितें आसले, गोवा मेडिकल कॉलेज कितें आसली, टुरिजम सेक्टरात कितें आसलें हें आमच्या लक्षात येतलें. आणि हे कित्याक जर शक्य जालें आसत जाल्यार फक्त भक्कम फाटबळ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आणि डबल इंजिनचे सरकार जाका आमी म्हणटा ताकाच लागून हे पॉसिबल जालें. म्हणून हांव परत एकदां सगळ्या पेडणेकारां खातीर मागता की तुमी नेटान परत एकदां एक घोशणा दिवच्यो. भारत माता की दोन्ही हात वयर करून सगळ्यांनी भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. तुमचो मोग, तुमचो प्रेम असोच म्हजेर आसचो आणि सगळ्यांचेर वयर बसलेल्यांचेरूय आसचो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.